आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. इस्रायेलीथानो, तुमचे विरोध हांवें इजिप्तांतले भायर काडलेल्या सगळ्या कुटुंबा विरोध सर्वेस्परान सांगलां ते उतर आयका. पृथ्वे वयल्या सगळ्या कुटुंबा मदें फकत तुमकां हांवें विंचलें. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां क्यास्त लायतलो. पयलेंच थाराय नासता दोग मनीस सांगाता फोयन करतात. आपणाक शिकार मेळा नासता रानांत शिंव गरोस घालता. आपणे कांय धरी नासता दोलींत शिंवाचो पिलो गुरगुरता. पास मांडूंक ना जाल्यार सुकणे धरणीर झाडां सांपडता. शिकार सांपडा नासता झाड धरणी वयले वयर उडता. शहरांत तुतुरी वाजयल्यार कोण तरी भियेनासता रावात. सर्वेस्पर विघ्न धाडिना जाल्यार शहरांत ते येता. ना, सर्वेस्पर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो गुटू उगडापो करिनासता कांयच करिना. शिंव गरोस घालता कोण भियेनासता रावात. सर्वेस्पर देव उलयला प्रवाद करिनासता कोण रावात. देवान सोदोमाचे आनी गोमोराचे देसवाट केले तशें हांवें तुमचे देसवाट केली. उच्यांतलो भायर काडलेल्या इंगल्या भाशेन तुमी आसल्यात तरी तुमी मुजेशी परतून येवंक नात, उलयता तो सर्वेस्पर. देखून इस्रायेला हें सगळें हांव तुका करतलो आनी हें सगळें हांव तुका करतलो. देखून इस्रायेला तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करतलो देव तूं न्हय. खोट्या मनशाक तुजे लागीं ना आसरो. गर्विश्ट मनीस तुज्या दोळ्या मुखार रावंक शकना. दुराचाऱ्यांचो तूं द्वेश करताय. फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. रक्ताक ताणेल्यांचो आनी कपट्यांचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. पूण तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरांत भितर सरता आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन हांव सरपडटा. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हज्या दुस्मानांक लागून तुजे नितीन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुजो मारोग म्हजे मुखार साराल कर. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. उपरांत जेजू दोनीर चडलो. ताचे शिशी ताचे सांगाता गेले. अशें आसता सरोवरांत एका दिसांनी एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत ल्हारां मारूंक लागलीं. पूण जेजू न्हीद काडटलो. तवळ ताचे शिश ताचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोमया आमकां बाचाव कर, आमी बुडटा. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उनो भावार्थ तुमचो? आनी उठून वाऱ्याक आनी ल्हारांक ताणें फर्मायलें आनी सक्कड शांत जालें. हें पळयले मनीस विस्मीत जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस हो? वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.